आमच्या बाबडीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका देव कृपा दिवं. आनी लोक संपर्क साधना वरवीं हे पवित्र मिसाची भेटेन वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नांवी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबडीनो, आमचो देव एका बऱ्या गोवळ्या भाशेन आमची ताच्या भुरग्यांची तो निगा घेता, तो जतन करता. ह्या दोयाळ बापा स्वरूपकार जेजू सवय आमी पळयता. पण भाशेन जेजू एक बरो गोवळी जावन ताणें आपल्या शेळयांची जतन घेतली, तांचे सवय आपलो हुस्को दाखयलो. ह्या आमच्या बऱ्या गोवळ्याचे देखीन आमी सदांच चलूंक, ताचो ताळो आमी आयकून ताचे विस्वाशी शेळयो कशें आमी जिवंक आनी आमच्या बऱ्या गोवळ्याचे शेगूण आमच्याय जिवितान आमी सांबाळूंक ह्या मिसान देवाची कृपा आमकां मागतना आयज आमी सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण हो आयतार आमी मनयता. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचे कुटुंब आमी मांडून हाडूंक आमकां खरी देवाची जाणवाय ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हणून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत वागिवून सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Mój Deva,
ताच्या इश्टा संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस विश्वास एकलोस परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संवसारी आमेन. प्रार्थूया. कोणवड्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दोयाल दिश्ट घाल. तुझे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर बाबार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुनया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, चोरवाक आसतलो म्हजो हिंड दुस्पटातात आनी शिपडायतात त्या गवळ्याचें कोठा. तर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता. तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पटायला आनी शिपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायट करण्याचें हांव फारीकपण घेतलों. उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तुमकां शिपडायल्यो त्या सगळ्या देसां थावन म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेळ्यांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवांच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलो. ती आनी केन्नाच भिवची नात, गाबोरची नात. तांचे मदली एक पुर्यान सांडची ना. उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोंबरी अशी करतलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा आनी प्रमाणीकपणान राज चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीत वसयतलो. ताच्या दिसांनी जुदा वाटवतलो आनी इस्रायल सुरक्षपणी जियेतलो. आनी सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. परमेस्पर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हणुया, परमेस्पर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5 तुजीं चोरवनां तुवें म्हाका विसवून दिताय. तोंड उदका सरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गांत म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खड्ड्यांत हांव सांडल्यार
कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें हुस्कोना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सदां तूं उबो सांगाती दांडिया कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय जबाब परमेश्वर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां ओचाप सावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाक वाडटात दमदमीत माथ्यार तेल घालताय बोलेपणान करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली देवदानां तुज्या मोगाची जबाब परमेश्वर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां सासणाचें बिराड म्हाक गावलें अचीत गोर म्हज्या देवाचें हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें जबाब परमेश्वर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां बेगून पावलून एफेसकारांक बरयले चिटे वेले वचप आदी पयस आसतल्यान तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यान खरेंच तो आमची शांती कित्याक दोगांची ताणें एक परसाय केल्या तांकां दोशी कोतरी कोणूच ताणें मोडली आनी समृद्धीच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो द्वेस आपलेच कुडींत नाटक केलो हे परी ताणें आपणा सवे दोगांचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती इश्टातली आनी कुर्सा उदेशी तांची दोगांची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यात तांचे मदें आसलेल्या द्वेसाचो आपणा सवे ताणें नाश केलो असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली शांती तुमकां पयस आसतल्यांक आनी शांती तुमकां शांती लागीं आसतल्यांक कित्याक ताचे उद्देशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्यान सवे बापा सरचें वचूंक मेळटा देवाचें उतोरये देवाचे व्हड उपकार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. समय म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाडलाव करतात Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespor tuमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moina tuka soumya दुर्दूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलेंय तांणी ताका कळीत केलें
तेन्ना जेसून तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती खूब जाणां आसलीं आनी जेवूंक पर्यान तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून ते एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात ते पळयोवन 100 जाणांनी खंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगळ्या नोकरातावन थंय वेगी गेली आनी तांचे आदीं पावली. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोड लोकांचो जोमो जेसून देखलो आनी गोवडी नासतल्या शेड्या परी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां 100 वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी वड ही ओड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली पोरसां देखली आनी गोवडी नासलेल्या शेड्या परी ती आसली देखून खाडसांतावन तांचे ताका चुरचुरे दिसले. जेजू आपल्या शिसा सांगाता थोडो वेळ विसव घेवंक सोदतालो, कारण जेवण खावंक तांकां फुरसत नासली. पूण सगलो लोक जेजूच्या आसण्यार रावंक सोदतालो. तो ना जाल्यार ती ताका सोदूंक येताली. ह्या खातीर जेजू तांचे चुरचुरे दोत्ता आनी म्हणटा, ती गोवडी नासलेल्या शेड्या परी. इश्टानो, इस्रायलाच्या देसांत मेंढरां पोसप वो शीप रेरींग हो भोव म्हत्वाचो वावर आसलो. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत सुरवातेकूच आमकां आबेलाची खबर मेळटा. तो मेंढरां राखतालो. समाजांत थोडे दोनी आपली मेंढरां चोरवाक व्हरताले, नाजाल्यार आपल्या घरच्यांक सांगताले. पूण थोडे चाकरांक धाडटाले आपली मेंढरां चोरवाक व्हरूंक. एका घोवड्याचें चित्र आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन मेळटा. इस्रायल पोरचेक जेन्ना देवान इजिप्टांतली भायर काडली तेन्ना तो तांचो राजा जावन आसलो. तो गोवडी आनी इस्रायल पोरसां ताचे शेडयो कश्यो जियेताली. पूण सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 8व्या आवेस्वरांत पोरसां देवा लागीं एक संवसारी राजा मागता. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमची राजवटकी चलोवंक आमकां एक राजा दी. ही जावन आसली तांची मागणी. सर्वेस्पर देव तांचे मागणे आयकता, तांकां एक राजा फावो करता. हो राजा गोवडी कसो देवाचे समूर्तींत लोकांक पोरचेक एकठांवंक जाय आसलोलो. पूण देवाची समूर्त मोडून ह्या पोरचेक तो एक पातकाचो सोयेक जातालो. आनी ह्या कारणाक सर्वेस्पर देव प्रवाद्यांक धाडटा. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जेरेमियस प्रवाद्याची उतरां आमी आयकल्यात. जेरेमियस प्रवादी ह्या राजांच्या ह्या गोवड्यांची तो शीण करून म्हणटा, सर्वेस्पर देव सांगता, तुमी म्हज्या हेंडाक शिंपडायल्या, ताका तुमी धांवडायल्या आनी ताची जोतोन तुमी घेतली ना. पूण फुडें सर्वेस्पर देव भासायता, तांची राखण करूंक आनी तांकां चोरवाक व्हरूंक हांव गोवडी उपसयतलो. तशेंच इझेकियल प्रवादी 34व्या आवेस्वरांत ह्या गोवड्यांची शीण करता आनी खरायेन तो सांगता, गोवड्यानो, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हिंडाच्या पोसणाची तुमी पर्वा केली ना. उत्सुक्त मेंढराक तुमी गोट करूंक नात. गायेल्ल्यांक तुमी ओकोद लावंक ना. वाट चुकलोल्यांक तुमी परतून हाडूंक नात. आनी सांडलोल्यांक तुमी सोदून काडूंक नात. आनी ह्या खातीर सर्वेस्पर देव आनी एकदां भासायता,
पळयात, हांव काशा म्हज्या शेणयांक म्हजे पोरचेक हांव चोरयतलो. आनी ह्या वरवीं यावे सर्वेस्पोर देव खुद पोरचेचो गोवडी जाता. आनी आयच्या अंतर्गितान जबाबान आमी स्तोत्र 23 हातून सर्वेस्पोर बऱ्या गोवड्याची आमी उल्लेख आयकलां. सर्वेस्पोर म्हजो गोवडी, कांयच म्हाका उणें ना. द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, देर इज नथींग आय शॅल वॉन्ट. इश्टानो, जेरेमियास प्रवादाची उतरां आनी एकदां आमच्या मनांत हाडुया. तांची राखण करूंक आनी तांकां चोरबाक व्हरूंक हांव एक गोवडी उपसयतलों. आनी ह्या बासावण्याक शार्ती पावोवन देवान क्रिस्ताक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आपले पोरचेक एकठांय करूंक. आनी जुवांवाच्या शुभ वर्तमान 10व्या आवेस्वरान 11वे वडींत जेजू म्हणटा, हांव बरो गोवडी, म्हज्या शेडया पासत हांव म्हजो जीव दिता. एका खऱ्या गोवड्या भाशेन जेजू आपल्या शिसांची काळजी घेता. एका खऱ्या गोवड्या भाशेन तो लोकांची चुरचुरे दोत्ता. आनी न्हूच फकत ओत्मीक जेवण, पूण कुडीचोय तो पोसण करता. हे शुभ वर्तमान आमी फुडें वाचले जाल्यार जेजू ह्या 5,000 लोकांची तो बूक मारता. आनी ह्या वरवीं देवाची समूर्त व देवाची बासावणी तो शार्ती पावयता. 5वो चोरो मेळटा थंय तो म्हाका विसव दिता. आनी शितळ उदका सरी तो म्हाका पावयता. जेजू न्हूच फकत ओत्मीक जेवण, पूण कुडीचोय पोसण तो करता. जेजू आमचो बरो गोवडी. एक शेणली सांडली जाल्यार तो 99 दोंगराचेर सोडून त्या एके शेडयेच्या सोदीक तो वेता. इश्टानो, जेजू आमचो बरो गोवडी जाल्यार आमी ताच्यो शेडयो. आनी जायते फावटी ते एका मेंढरा भाशेन, एका शेडया भाशेन आमी पयस वेता. हिंडासून आमी खडसरून वेता. पूण त्या वेळार जेजू आमकां सांडिना. तो सदांच आमच्या सांगाता तो आसा. इसायास प्रवादी खरेपणी सांगता, सगळीं आमी मेंढरा भाशेन जोडी मोडी शिपटोवन गेल्यात. जोण एकल्यान आपली वाट धरली. ओ इश्टानो, आमी मेंढरा कशी जायते फावटी पयस गेल्या. आपली वाट धरून आमी पयस गेल्या. जेजूची मोगाची आज्ञा आमी सोडून संवसाराचे वाटेन आमी गेल्या. आनी आयज सोयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार आमी समोरप तेन्ना आमच्या अंतस्करणान आमी विचार करूंक गरज. सोयंबा प्रमाणे, देवाचे येवजणे प्रमाणे हांव म्हजें कुटुंब मांडटा काय? इश्टानो, ह्या कोविड-19 पिडे वेळार आमी सगळीं आमच्या घरांनी आसा. आमच्यान एकठांय जावंक जायना. पूण जेन्ना आमी ओत्मीकतायेन जेजूक एकवटता तेन्ना आमी एक पोरसां कशी वो सगळीं आमी शेडयो कशी आमी आमच्या गोवड्याक वाखाणटा. इश्टानो, सांडलेली शेडी कशी जायते फावटी आमी पयस वेता. आनी आमच्या मनांत विचार येत घडये, हांव एक व्हडलो पातकी, म्हज्यान परतून देवाशी परतून वचोंक जायना, जेजूशी म्हज्यान परतून वचोंक जायना. आय हॅव रीच्ड अ पॉयंट ऑफ नो रिटर्न. बट फ्रेंड्स, फॉर जीसस देर इज नो पॉयंट ऑफ नो रिटर्न. जेन्ना आमी जेजूक उलो मारून आमचें जिवीत बदलून नव्यान पावल मारूंक आमी सोदता तेन्ना जेजू आमकां आमच्या पातकांतली उबारता, आमकां नितळ करता. नव्या जिवितांत पावल मारूंक तो आमकां करपा दिता. मोगाळ भावात भयणीनो, आयज हांव तुमकां एक होमवर्क दिवंक सोदतां. आयज जेन्ना कुटुंब कसो तुमी एकठांय जातले हांव मागणें करूंक, भोव करून तेर्साचें मागणें करूंक. तेर्सा उपरांत पवित्र पुस्तक घेयात आनी स्तोत्र 23 साम 23 सर्वेस्पोर म्हजो गोवडी, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, हें स्तोत्र तुमी वाचात. आनी हें स्तोत्र वाचता आसतना तुमच्या मनांत जेजू बऱ्या गोवड्याची चित्र तुमच्या मनांत हाडून
जेजू बरो गवडी सदांच आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. आमी आमच्या घरांनी आसा, पूण जेन्ना आमी बाराबोर एक कुटुंब कसो आमी मागणें करतले तेन्ना आमी ह्या आमच्या गवड्याक आमी वाखाणटले. तर हो ल्हानसो नियाळ आमच्या मनान दवरून ह्या वेळार जेन्ना जेजू ह्या आल्ताराचेर खरेपणी हाजीर जातलो तेन्ना सगळे आमचे सूख दूख, आमचे कश्ट त्रास, आमच्यो अडचण्यो, आमच्यो उत्सुकतायो ह्या आमच्या गवड्याक आमी उबारुया आनी ताची मोसोत आनी कृपा आमच्या जिवितांत आमी मागुया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ शिवो जाला. एकूच कुटुंब कसो सभे माजार आमचो बाबार्थ आमी आतां उचारुया. सतमंता देवा, सर्वपिदार बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाऱ्या आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुदाक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पोंस पिलादाका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान शिवून जालो, सर्गार चडलो, सर्वपिदारा देव बापाच्या उसव्याक बसला, थंय ताण शिव्यान मेल्ल्यांची मुंसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, आत्मांचे भोगसणे, कुडीचें जिवन फोण, सासणाचें जिवीत. आमीन. देव आमचो बरो गवळी, ताका आमचे शेळयांचें पडलेलें आसा. आमचे गोरसो तो वळखता. हे वेळार सगळ्या विस्वासान आमची मागणी त्याच आमच्या बऱ्या गवळ्या सभे आमी आतां उबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेळ्यांचे बरे गवळी कशें कुटुंबा सोबे हुस्को दाखोवंक आनी सोयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचो फावो तो प्रचार केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणे आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करतात तसले मुल्यांचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवाच्या हातांतल्यान भुरगीं बाला घेवंक तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिल्लें उतर विस्वाशीपणान पालूंक आनी सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण मोगान जिवंक गो बायलांक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनांत धरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आनी आमी आपणावंक आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिगून दवरूंक बापा लागीं मागुया. मोगळ बापा, तूं आमचो दोन एकल्याचो आनी आमच्या कुटुंबाचो तूं मोग कोत्ताय. तुजे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आनी आमचें कुटुंब आमी चलोवंक आनी तुज्या मोगान सदांच आमी रावंक आमकां तुजो आशिर्वाद फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
संसार करू शोकताय तूं एकाच उतरां मातीतून आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या दयाल बाबा भक्तीपणा किरकोळोग्या जिविताचे तुका वंदां आमचे वरदान तुका वंदां आमचे वरदान मोशा बाबा बुडीनो ए मोशानी तुमचे बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता दसलें सावण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटो तुजे पोरशेक तुवें फरमायलोलें त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्ण पावयलोय तोच जेजूचो येवन आज आमी तुका भक्तीन भोगतांव तो दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सर्वणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारान आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगतांव बगर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बोर वाचन रावतांव त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजेपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव Povit, povit, povit Darbaraco सर्वेस्पर्tum povit, povit, povit Darbaraco सर्वेस्पर्tum Sobrani संसार bolia Tudzia swojego Unsorgi, Tuka soj soj सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय Unsorgi, Tuka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें
तुम्ही समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good porgotuya. Songya Jesu ami hondo kata ani ekashitle bieta title pauti kruvoy voan Yesur ami tushe moron porgota. Papa Jezusia monnaso ani punorshibonpणाचो आमी भक्तीपणी गुडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका रिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वाडका बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुन्हा आयुष्यवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बहिणी बाबांची कार्तूत कर. तांकां तुज्या इश्टा पतींत मेल्ल्या समजतांक तुज्या परजडीत मुखार माड पडयोंक फावो कर. आमा समजतांची दया करून हांवें मागता. आमकां मरे देवाची मागीर संगातीन तुज्या पती भगवान जाय भगवान दोन उतां सुरू काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teo Jesu vorbi, Teo Jesu सांगता, Teo Jesu ताई, पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. Amen. आमचो देव एक बरो गवळी, एक मोगाळ दोयाळ गवळी जो आमचो सांबाळ कोत्ता, आमकां राखता, आमकां गरजेची देणी फावो कोत्ता. ह्या आमच्या दोयाळ बापा सवें सदांच आमी मोगान वागूंक, ताचें उतर आमी आयकूंक, ताच्या उतरा पोरमणे, ताची येवजणे पोरमणे आमचें जिवीत आमी चलोवंक त्या जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शेनोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. Amen.
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिर्डी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिर्डी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिर्डी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेवंक वेतां ती आमचेर सुटी आनी कास्तरी नाजावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. O Jezu आमचो बरो गवळी इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमिया तुमचे म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपोधना वरवीं हे वांटगलें पातळी ते मागणें म्हणटा. जेजू तूं सदां आजोत मानता. सगळ्यां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो पडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. भोवमोगाचे जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या हे वेळार उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजान येवंक तूं शकनाय तरी आसतना ओत्मीक वाटेन आमच्या काळजान येवन तूं बिराट कर. तूं आमचो मोगाचो गवळी. तूं आमचो हुस्को धुत्ताय. तूं आमची निगा घेताय. तुज्याच मोगान सदांच आमी रावूंक तुजें उतर आमी आयकूंक बापाचे कुशे प्रमाणे आमी चलोवंक तुजे कृपेचो आदार आमकां दी.
तुजे भाशेन आमकां कोर. जे भाशेन तूं दोयाळ कोणबाळो मोगाचो तेच भाशेन आमचीं काळजां तुज्या शिगुणांनी बोर आनी एकामेकाय सवें आमी बरे गोवळी जावंक आमकां तुजो आशिर्वाद दी. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींच्या दणेनी तुवें आमकां बोल्लें, तो रातलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमानांची कार्यावळ. ह्या सुमानान मेलोल्यांक विसाये परी सोमारा दीस 7 वरांचेर सोफिया फिलोमेना वास मायनावाडो म्हयन्याचे मीस. बुधवारा दीस 7 वरांचेर मारियाना फेर्नांडीस नायकावाडो वेस्ट पयल्या वर्साचे मीस आनी तशेंच जुलियट माथूस कोटारबाट पयल्या वर्साचे मीस. कोविड-19 हे महामारीक पिडेचे गंभीर परिस्थितीक लागून आमची इगोर्जो कपेलां बावार्थ्यांक बंद दवरची पडल्यांत. हे महामारीचो 3rd वेव येवचो आसा म्हूण भलायकी अधिकाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. देखून समेस्तांचे भलायकेचें चिंतून आमी चतुरायेन पावलां मारची गरज. परिस्थिती पळोवन आनी नियाळून बावार्थ्यांक इगोर्ज उक्ती करचे बाबतीन आमचे फिरगोशेन वावुरतल्या जबाबदाऱ्यांक सांगाता घेवन फुडल्या दिसांनी आमी थाराव घेतल्या आनी फिरगोसकारांक उपरांत पळयतल्या. ते मेरेन आमी इगोर्जेन सुमरमतांव ती मिसां लोकां विरेज जातलीं. जाणीं मिसांची इतेसां भेटयल्यान तांचे इतेसां पासत आमी दर मिसार मागतांव. अशा आयतारा दिसा 8 वरार 21 मीस आमी सुमरमतांव आनी सुमाराच्या दिसांनी 7 वरार 21 मीस जाता. ह्या पेस पिडेचेर जैत व्हरूंक सगळीं एकचारान वावरुया. ह्या म्हयन्याचे 26वेर सांत जोकीम आनी आना जेजूच्या शापाय शमायची आमी परब पाळटाव. आमच्या पाप साहेबान हे पोरबेक लागशिल्लो आयतार म्हणटच येता तो आयतार विश्व शापाय शमायचो आनी जाणट्यांचो दीस म्हूण परगट केला. आमची शापाय शमाय आनी जाणटीं आमकां देवाची अमोलीक देणी. तांच्या आसन्यान तांचे जाणवायेन आनी तांणी शिकयल्ल्या कुटुंबीक ओत्मीक आनी नैतीक तत्वां मुल्यांनी आमचे कुटुंब गिरेस्त जावंक पावतात. तांच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचे पासत एकेरीत भाशेन येता त्या आयतारा दीस आमी मागुया. महामारीक पिडेक लागून फाटले 3 म्हयने अदीक आमचे इगोर्जेन सेवाधर्मीक समारंभ लोकां विरेत जायनासलेल्यान आमचे फिरगोशेक येणावळ बंद जाल्ली आसा. अशें इगोर्जेचो आनी इगोर्जेन वावुरतल्या यात्निकां आनी हेर सेवकांचो कोर्स भरूंक दुडवांची गरज आसा. फिरगोसकारां उदार मोनान फुडें सरून हो कोर्स भरून हाडूंक आदार कोत्तली म्हूण समजतांव आनी आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटां. तेच परी दिवसेजान पाद्रीपणाची आकारणेची 3 घरां आसात. साळगांव पिल्यांची धाकटी सेमिनार, रायतूरची सेमिनार आनी ओल्ड गोवा आसा तें गवळीक विद्या मंदीर पास्टरल इन्स्टिट्यूट. ह्या घरांनी आमकां यादनीक तयार जातात. तांचे आकारणे बाबतीन जायतोच कोर्स आसता तो फकत उदार काळजाच्या मनशांनी भरून हाडूं येता. ह्या घरांनी जातल्या आकारणीच्या वावराचो उगडास करून ह्या घरां पासत तुमची फूल नापाकली दिवच्याक आमचो तुमकां खेरीत उलो आनी हाकाय तुमच्या उदारपणान दितल्या कंट्रिब्युशना पासत आदी फुडेंच तुमचे उपकार आठयता आनी देवान तुमकां एकाक शेमोरांनी फारीक करूंक मागता. तुमकां सगल्यांक म्हज्या यादनीक भावांच्या नांवान आनी दियाकनाच्या नांवान सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवडेता आनी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. जेजू बऱ्या गोवड्याक पाटलाव करूंक क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा.
देवाचे वडोपकार देवाक दिनदास देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां विशोन देवाक दिनदास देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां विशोन जेजूचो बोरमोळ आमी सगळे कडेन शिंपडत वेता जेजूचो रूप आमी नवें जिवीत दिवंक लासता जेजूच्यो चिटी आमी मनशा काळजार बरयल्ल्यो देवाच्या पवित्र आत्म्यान मनशा काळजार कोचयल्ल्यो देवाक दिनदास देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां विशोन देवाक दिनदास देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां विशोन